वंदे मातरम वंदे मातरम नेशन्स पॉवर स्टुडंट्स पॉवर जय मातरम मातरम राष्ट्र शक्ती छात्र शक्ती जय जय मातरम मातरम नेशन्स पॉवर स्टुडंट्स पॉवर राष्ट्र शक्ती हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे जय अरे लाल गुलामी तोड़ के बोलो बोलो वंदे मातरम अरे हर गुलामी तोड़ के बोलो बोलो वंदे मातरम अरे बाबा साहब की शान में बोलो बोलो वंदे मातरम अरे भगत सिंह की आन में बोलो बोलो वंदे मातरम अरे सावरकर की शान में बोलो बोलो वंदे मातरम अरे इस मिट्टी को चूम के बोलो बोलो वंदे मातरम अरे मातरम मातरम वंदे मातरम तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे तुम माओवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे तुम नक्सलवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे तुम प्रांतवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे तुम भाषावाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे म्हाका दिसता की आज आमी हांगा जमल्या जे काल ह्याच आझाद मैदानाचेर जे कृत्य घडले म्हणजे एंटी नॅशनल स्लोगन्सा खातीर आनी एंटी नॅशनल जो उमर खालीद आसा तर ताजे प्ले कार्ड्स ह्या आझाद मैदानाचेर काल डिस्प्ले जाले आनी ताका खंय तरी फ्री करा हाजी मागणी जाली. तर ह्या संदर्भात आज आमी सगळे म्हणजे ही युवा शक्ती आसतली विद्यार्थी शक्ती आसतली हे एकूण गोंयभरच्यान येवन आज हाजो निशेध करपाक आमी जमल्या. अरे उमर खालीद हो कोण आशिल्लो रे? उमर खालीद हो जेन्ना JNUचे आंदोलन जाले 2016 जेन्ना आंदोलन जाले तेन्ना होच मनीस सदांच मागतालो की काश्मीर हो भारता पासून दूर वचपाक जाय म्हणून. अरे 2020 जेन्ना दिल्ली रायट्स जाले तर दिल्ली रायट्सान म्हाका खबर आसा की आमच्या दोळ्यांतल्यान आज सुद्धा तुका येता जेन्ना तो म्हणटा की भारताचो जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट आसा म्हणजे चिकन नेक जो आमचो कनेक्टिंग ताचो पॅसेज आसा 22 किलोमीटर हो जर तो म्हणटा की तुम्ही तोडून उडया म्हणून जाल्यार हे एंटी नॅशनल स्टेटमेंट न्ही. आज तुम्ही पळयता नीट सारको येदो व्हडलो प्रोटेस्ट घडलो भुरग्यांक न्याय मेळ्ळो खरो पण म्हाका दिसता की इतले सगळे जावन सुद्धा थंय एंटी नॅशनल स्टेटमेंट्स भायर सरले. हांवें पळयला थंय की एक तर तुम्ही रिवोकेशन ऑफ हे सांगले तुम्ही CA सांगले तुम्ही आर्टिकल 370 ची मागणी केली. थंय हांव पळयता की एक घोषणा दितात की भारत माता आहे तो बाप कोण आहे काय म्हणून हे एंटी नॅशनल स्टेटमेंट न्ही. अरे आज विद्यार्थी म्हणून भारत माता की अरे आज विद्यार्थी म्हणून म्हाका दूख जाता जेन्ना हांव गोंयान उबो रावता हांव पळयता की हांगा इतले सगळे विद्यार्थ्यांची चळवळ फक्त आनी फक्त त्या प्रोटेस्टाक मार्गदर्शन दिले खरे पण आज म्हाका दिसता की जेन्ना एंटी नॅशनल स्टेटमेंट भायर सरता तेन्ना प्रत्येक विद्यार्थी हो जागो जावपाक जाय प्रत्येक विद्यार्थ्यान मैदानार उतरपाक जाय. हांव मागता की ही जी आज चळवळ चलयल्या ती फक्त आनी फक्त आमी जे एंटी नॅशनल स्टेटमेंट काल आमी हांगा पयली घाणांतली घाण कृत्य जाली तो थंय येवन बोळ मारता की आमकां आजादी जाय म्हणटा तो म्हणटा की आमी हर घर से दानिश निकलेंगे हर घर से उमर खालीद निकलेंगे. ही जी भाशणां ताणें भायर दिली ही तुमकां कोणाक म्हणजे ही हांव तुमच्या पत्रकार माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता ही तुमकां वायट दिसली ना? ही कटकू ना? नीट प्रोटेस्ट जालो नीट प्रोटेस्ट थंयच उरलो सगळ्यांनी सगळो म्हणजे हाजो अंडर करंट आशिल्लो हो फक्त आनी फक्त एंटी नॅशनल गोष्टीक जोडून दिवपाचो आशिल्लो. म्हाका दिसता की आज आमच्या बरोबर ही जी
छात्र शक्ती असतली, विद्यार्थी असतले, युवा शक्ती असतली, हो फाल्यां भारताचो फ्युचर आसा आमचो. म्हाका दिसता की हांव जर फाल्यां म्हजो देश पळयतलो जाल्यार तो एका बऱ्या हातान आसपाक जाय, ह्या एंटी नॅशनल एलिमेंटाच्या हातान आसपाक जायना. सो आज ताज्या खातीर आमी सगळे एकत्र जाल्या. म्हाका दिसता प्रत्येक जाण हांगा मत मांडटाय आपले. आमी हो निशेध सभा ताज्या खातीर करता, कारण जर काल तुमी जांकां जांकां भितर घेतला तांकां पयलीं म्हणजे तुमी सोडोवपाक जायना. आमी ताचो विरोध करतले. जर ते काल तुमी जांकां कस्टडीन दवरल्या ते जर लोक सुटले फाल्यां जाल्यार आमी ताचो पयलो विरोध करतले. कारण विद्यार्थी म्हणून म्हाका वायट दिसलें काल. हांव जेन्ना घरा कडेन आशिल्लो, जेन्ना म्हाका ही न्यूज लागली तेन्ना म्हज्या दोळ्यांतल्यान अक्षरशः तुका आयल्या. हांव सांगता तुमकां. सो म्हाका दिसता की एकूण सगळ्या विद्यार्थ्यांनी, हांव गोंयभरच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक आव्हान करता की तांणी आज मैदानार उतरपाकूच जाय. एंटी नॅशनल स्टेटमेंटाच्या अगेन्स्ट तांणी वचपाकूच जाय. खुबशे विद्यार्थी ह्या माचेर उलयला, ह्या दिसाक आज उलयलात. हांव विद्यार्थी न्हू, पूण एक शिक्षक, विद्यार्थ्यां कडेन वावरपी, विद्यार्थ्यां बरोबर वावरपी आनी विद्यार्थी दशेन विद्यार्थी चळवळीचो एक भाग आसलेलो. त्या कारणान आज उलयता. आज जे भितरले काही विद्यार्थी उलयले, श्रेयस स्वता उलयलो. श्रेयस हो निटाच्या आंदोलनान एक प्रमुख व्यक्ती आसलेलो. तुम्ही पळयला आसतलें तेणी टीव्हीर डिबेट केला की नीट पेपर लिकाच्या अगेन्स्ट तो त्या हितून तो उलयला. हो भुरगो जो आसा तो ताका पोट तिडकीन ताका राग आसलेलो. पोट तिडकीन राग आसलेलो कितें की नीट पेपर लीक जाला म्हणून. जेन्ना आमकां सगळ्यांक जेन्ना कळ्ळें नीट पेपर लीक जाला, तीच आग मस्तकाक मारली. अरे पेपर कसो लीक जावपाक शकता? आमी विद्यार्थ्यांच्या विरोधान ना, आज आमी जमला ते त्या स्टुडंट प्रोटेस्टाच्या विरोधान ना, त्या स्टुडंट प्रोटेस्टाचे पांगरूण घालून फाटल्यान जे देशद्रोही आसलेले त्यांच्या विरोधान आमी आसात. हे विद्यार्थी बरोबरच असलेले. अकाउंटेबिलिटी मागप वाईट न्हू, जर कितें जालें जाल्यार तें करप वाईट न्हू, पण त्यांच्या आडीन जे कितें जालें आणि काल तुम्ही तुमच्या दोळ्यान पळयलें, काल जमा कितें जाल्लेले लोक, काल प्रोटेस्ट कॉल ऑफ जाल्लो सगळो, वो गुलाल उधळपाक जाल्लेले, सेलिब्रेशन करपाक जाल्लेले. पूण ह्या सेलिब्रेशना मदीं उमर खालीद खंयच्यान येयलो? उमर खालीद निटाचो पेपर बरोवपाक गेल्लेलो? उमर खालीदाक निटाचो पेपर लीक जाला म्हणून अरेस्ट केलेलो? म्हाका दिसता कितले तरी भुरगे जे नीट प्रोटेस्टान गोंयान, भायल्या उलोवपा ना, गोंयान उलय, तांकां खबर सुद्दां आसचेना उमर खालीद कोण तो. तांकां कांयच घेणें देणें ना उमर खालीदा कडेन. पण हेंच्या फाटल्यान रावन ह्यो घोशणा करपी, हेंच्या फाटल्यान रावन आपले पॉलिटिकल हेतू साध्य करपी कोलो आसता पळय, कोले, तांकां फक्त एक दाऊद आसता की कितें तरी जावचें आणि ते कितें जालें म्हणटरे आमी फाटल्यान रावचे. हिम्मत ना तेंच्यार फुडें येवपाक, विद्यार्थ्यांक फुडें करप, स्टुडंट्सांक फुडें करप आणि फाटल्यान आपलो हो हेतू आसा तो हेतू साध्य करप. आणि तो हेतू पयल्या दिसाक दिसले. जर जो एक विद्यार्थी आपल्या देशाचे पेपर लीक जालो म्हणून ताका पोटान राग आसा, ताका देश आसा, तो हांगा आझाद मैदाना बसून सिगरेट मारतलो? पणजे प्रोटेस्टाक जाल्लेली घटना तुम्ही तुमच्याच माध्यमांतून आमकां कळ्ळी. म्हापशा सेम जाले. म्हापशा ते वेगळे ऍक्टिव्हिस्ट आसलेले, त्यांनी उमर खालीदाचे स्टेटमेंट केलो आणि म्हापशा नंतर काल पणजे सुद्धा सेम जाले. किंबहुना काल पणजे पुलिसांची ती एक तांकां शाबाशी म्हणपाची की तिणी ताबडतोब ताका विचारले. स्लोगन दिवपा पुरतो प्रश्न ना हो, तेणी आपली आयडेंटिटी सांगोंक ना, तेणी तोंड पळयलेले. हेच्या फुडले सुद्धा सूत्रांकडे कळटा की तो एका एनजीओ खातीर काम करतालो, तेजे टेनंट व्हेरिफिकेशन सारकें ना. तर हो कोण? हो दिल्लींतल्यान कित्याक येयलेलो? आणि असले कितले लोक दिल्लींतल्यान हांगा येयलात? आज जेन्ना आमी ऑफ द रिकॉर्ड काही विद्यार्थी जे ह्या प्रोटेस्टान आसलेले त्यांच्याकडे उलयतात, ते स्वतः सांगतात की वी फील यूज. आमकां खबर सुद्दां ना की केन्ना हो प्रोटेस्ट हायजॅक जालो. आमकां कळेच ना की केन्ना उमर खालीदाचे स्लोगन जाल्यो. आज कॉन्स्टिट्यूशन घेवन हातान घेवन नाचपी खूब जाण आसात. उमर खालीद कोण? तशें ते पयलीं सांगलें, अफजल गुरू जाका भारताच्या न्यायालयान फाशी दिला. न्यायालयान कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे चलना. त्या अफजल गुरूक समर्थीत करपी हो
भारताच्या कॉन्स्टिट्युशनाचा मेन भाग म्हणजे कितें की आपूण भारताक एक कडेन दवरतलो, त्या भारताक तोडपाचो उमर घालीत. दिल्ली रायट्सान हिंदू मुस्लिम दंगे करून कितले तरी लोकांचा जीव घेवपी उमर घालीत, आणि त्या उमर घालिताक भारताच्या सुप्रीम कोर्ट पर्यंत सगळ्या न्यायालयान तेजी बेल रिजेक्ट केला. म्हणजे तुम्ही कॉन्स्टिट्युशनाच्या विरोधात आसात. कोण कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे चाललेलं अशें तुमकां? संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है म्हणप सारखे म्हणप खूप इझी. पण त्या संविधानाप्रमाणे जेन्ना कोर्ट इन्व्हेस्टिगेशन करता एका मनशाक, जेन्ना कोर्ट सांगता ताका बेल दिवप ना कारण हेजे लिंक्स आसा, त्या मनशाक तुम्ही आजाद करो म्हणप कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे. म्हणून कॉन्स्टिट्युशनाक घेवन आणि तुम्ही कॉन्स्टिट्युशन वाचोवपी. प्रोटेस्ट करप हक्क मान्य आसा, हेही पाप. आणि हांव म्हणटा गोंयच्या विद्यार्थ्यांचो हेणी धोकाक म्हणजे फाटीन सुरी तोपप न्हू, ती गोश्ट काल घडला हांगा, ती म्हापशाय घडली. आणि त्याचो उगडो नाच मागीर तुमच्या पत्रकारांक फुड्यान दिसलो. म्हाका दिसता तुमच्या पत्रकारांनी जेन्ना विचारले क्वेश्चन गोदी मिडिया म्हणून तरी तुमचेर अटॅक करपाचो प्रयत्न केलो. पुलिसांक केलो, एका चली भुरग्याक थंय गाळ्यो मारल्यो. म्हणजे ह्या लोकांची मानसिकता दिसता. हांव ह्या हेजेर मागता की आमी म्हणजे अशें म्हणटात की प्रोटेस्ट जालो, भारतभर प्रोटेस्ट जालो, गोंयभर सुद्दां काही एफआयआर जाला. स्टुडंट्सांचेर एफआयआर काडून उडोवप नक्की उडोवप, कारण स्टुडंट्सान आपल्या रायट्सा खातीर केलें ते केलें आनी तेजे फलस्वरूप म्हणून प्रोटेस्ट कॉल ऑफ जाला, एज्युकेशन मिनिस्टरांनी राजीनामा दिला. पण ह्या स्टुडंट्सा फाटल्यान लिपोवन जे लोक आसलेले, ज्या लोकांचे लिंक्स असलेले, कळटा हे लिंक्स, हेंची इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. ते खंयच्या एनजीओ खातीर काम करपाक येयल्लेले, तेमी कशें कितें तेंचे ताळे मेळ्ळे आसा हांगा, तेंचें काम कितें, कित्याक लागून आपलं तोंड लिपोवन ते रावताले. सुदीप दळवी सारको मनीस जाका उलोवपाची रीत ना, ताका समाजान वावप कशें तें खबर ना. म्हणजे एक एक्टिविस्ट म्हणून सोडून द्या, एक नागरीक सारको नागरीक सोडून ताका भाशा सुद्दां तेजी गलिच्छ. असो मनीस त्या प्रोटेस्टान येता, मिरामारच्या सभेर आझादी आझादी म्हणून स्लोगन दिता. हे अशे गोंयकार खपोवन घेवचे नात. आज खूप कमी टायमार दनपार पर्यंत एक मेसेज सर्क्युलेट केली आणि जे लोक सगळे गोंयभरच्यान लोक पावले, जे काम सोडून जे कशे तरी पावले, फाटल्यान हेतू कितें आसा? हेतू इतलोच की विद्यार्थ्यांचो उपयोग कोणी करपाक जायना. विद्यार्थ्यांक फुडें व्हरोन फाटल्यान आपलो पॉलिटिकल म्हणा, एंटी नॅशनल म्हणा, हेतू साध्य कोणी करपाक जायना. आणि जर कोण साध्य करता तेचेर कारवाई जावपाक जाय. तेजे सगळे म्हणजे तेजे खंयच्यान ताका फंडिंग मेळटा, कित्याक लागून तो करता, कोणी सांगला, पयले तर कित्याक लागून तो गोंयान येयला, हेची सगळ्यांची कारवाई जावपाक जाय. होच हेतू घेवन आतां म्हाका जमलात. आमचो डिमांड इतकोच की अशा लोकांचेर कारवाई जावची, विद्यार्थ्यांचेर कारवाई जे केले ते मी विद्यार्थीच्या खातीर केले ते काय ना, पण असे लोक जे आसलेले, दिल्ली असलेले आणि आमच्या गोंयांनी असे लोक आसलेले, त्या लोकांचेर कारवाई जरूर जावची. चली जी आसा ती तेंचे कडेन झगडताली आनी एक चलो, सो करिना आय गेस इज द गर्ल. करिना मातशी मुखार यो प्लीज. आमच्या भारत देशान जेन्ना आमी वुमन पावर म्हणटात तेन्ना करिनाचें नांव बी येवपाक जाय. बिकॉज गोंया भितर एक चली आसा जी आपल्या खातीर आपल्या स्टँड करपाक, आपल्या ओपिनियन दवरपाक केन्ना भिना. एंड करिना, आय एम व्हेरी प्राउड ऑफ यू एंड एवरी वन ओवर प्रेझेंट ओवर हियर इज व्हेरी प्राउड ऑफ यू. ये भारत की नारी है, ये भारत की नारी है, ये भारत की शान है. Kal, actually, we had never planned to come here or anything like that. Me and Nishikar, आम्ही हांगा पासार जाताली तेन्ना आमी हे नाटकां तेंचे जे नाच चलताले भायर पुलीस स्टेशनाच्या, हे पळोवन आमकां तिळक मारले खऱ्यांनी. You can keep on instigating, but there is a limit to instigate. And Kal, that had crossed the limit, and we both came forward, and whatever happened, the press and media, everyone knows about it. फाल्यां जर म्हाका अरेस्ट सुद्दां केलो, हांवें तेजेर जर मारल्या आनी कोणाचेर, फाल्यां म्हाका गर्व आसा की हांव आनी 10 जाणांचेर तोंडार दापट मारून भितर बसतलें. एंटी नॅशनल कोणूय आसूं तो,
आय एम नॉट स्कॅर्ड ऑफ देम बिकॉज आय एम अ देशभक्त. पण हांव तुमकां शेवटाक इतलेंच सांगता की हो जो फोटो हांव हातान घेवन रावला हो आतंकवाद म्हणटा हो आतंकवाद. तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आज सगळ्यांक सांगता आनी हो म्हाका फोटो पिनपाक चड त्रास दिसचे ना कारण हो आतंकवाद. म्हाका दिसता बऱ्यापैकी हे आमी निशेध सभा सोंपयल्ल्या कडेन आसा. निशेध सभेची सांगता आमी परत एकदा सांगता वंदे मातरमानूच जातली कारण संपूर्ण वंदे मातरम तुमच्या समोरच म्हणले वतले. तर म्हाका दिसता सगळ्यांनी वंदे मातरमा खातीर एकदा उबे रावचे. ताच्या पयलीं पत्रकार भाव तशेंच अन्य सगळे म्हणजे पुलीस आसतले पुलीस भाव भयणी आसतल्यो सगळ्यांनी आमकां खूब मदत केल्ली आसा. आनी आज तुमच्या माध्यमांतल्यान आज आमचो आवाज म्हणजे नॅशनल विचार करपी म्हणजे राष्ट्रप्रेमी विचार करपी एका विद्यार्थ्यांचो आवाज तुमच्या माध्यमांतल्यान आज सबंद गोंयभर आनी देशभरान वतलो हाची आमकां खात्री आसा. तुमच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं.